मोगाच्या भाव भयणीनो, आज सद्याकाळाचो 25वो आयतार आनी आयच्या दिसा प्रवेश गीस अशें म्हणटा, म्हजे पोरजेचो तारो को हंस, कसल्याय कश्ट दुखी मदें तांणी म्हाका उलो मारल्यार हांव तांच्या उल्याक कान दितलो आनी ससनाक तांचो धनी जातलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसाचें बलिदान हांव विशेश मापान आज भेटोवन दिता. ज्या कोणाक मिसा कोसोंक जायना गांवांत परगांवांत, जीं कोण हांतुळणार आसात, पिडेंत आसात, ह्या कोविड-19 वरवीं इगर्जेनी मिसा नांत, त्या लोकांचेर विशेश आशिर्वाद बेसांव आनी तशेंच तांची तेसावां समर्पण हांव मागतलो. कश्ट दुखी मदें आमी उलो मारल्यार तो आमच्या उल्यांक कान दिता म्हूण आमी आयकलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या उल्यांक तो कान दिता आनी आमकां तो जैतेवन करता. एक घडीभर आमची सर तेसावां समर्पिया, मौनपणी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या आसमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. देव मनशाकुळाचो मोग करता आनी देव मनशाकुळाक राखता. केदाळा मनीस देवाक विसरता तो निसरता, केदाळा मनीस पातक करता तो पडटा. परत मनशान पश्चात्तापावून देवाची येवंक देव आमकां अवकाश दिता. हर एक एवकरिस्ती बलिदान आमकां मेळचो एक अवकाश. हो अवकाश आमी होगडोवचो नाका. आज पश्चाताप काळजान देवा समोर आमी येवया आनी देवाच्या मोगाक फाटी येवया. देव आमकां भोगसून आशिर्वादीत करूं दी आनी पवित्रपणी हें एवकारिस्ती बलिदान भेटोवंक आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमी अस्कत आनी पातकी म्हणलें वळखून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच अवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूण करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Praise
देवा आमच्या बापा, पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुझ्या आणि पेल्याच्या मोगाचेर थारायले आहे. तुझ्या आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविता पावो आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र तुजेपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रावदीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर मेळटा तेतना ताका सोदा, तो लागीं आसा तेतना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराविशी पाटी येवं आनी आमच्या देवाशी तो येवं. कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना नाय, म्हजे वाट्यो तुमचे वाटे नाय म्हणटा सर्वेस्पर. जसे मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितले म्हजे वाटे तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमची चिंतना वयर. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. Apnaculo martilia somesta, sorbes con la guisasa. दिसाने सर्वेस्परात तुकाती वास्ता, सदांका तुझ्या नावाची वडवी गाता. सर्वेस्पर कितलो थोरनी वंदीवन, अगणिताची वडवी कोणाच्यान आटापूंक जायना. Apnaculo martilia somesta, serves por la guisasa. सोमी दयाळानी काकुळदार, ससनी खयेनानी प्रीती मोगान भरलालो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळे आपले रसनतय कणवळायेन भरलालो. Apnaculo martilia somesta, serves por la guisasa. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो स्नितीवन, सर्वप्रिया करण्यानी तो दयाळ. आपणाकुलो मारतल्यांक सोमेस्तान, होय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा. Apnaculo martilia somesta, serves por la guisasa. Apnaculo martilia somesta, serves por la guisasa. सांत पावलान फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांचू वा ती मोरू क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातयणी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्यार खंयचे विणसोन काडचे म्हूण म्हाका कळना. निजायकी दोनीय कुशीन हांव आडसता. एक वाटेन हे जिवन संपोवंक आनी क्रिस्त सांगाता आसूंक हांव आशेता आनी हे कितले की चड बरें. पूण दुसरे वाटेन हांवें वांचून उरचें तुमच्या हिताक
अधिक चड गरजेचे. तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फवत जाल्ली साव. देवाचे उतर हे. देवाचे उडुपकार. सर्वीस पर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या आशिसांक ही वपार सांगली. सर्गेचे राज्य अशें म्हणयेत. एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणो फांत्यार उठोवन भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाणया लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करना ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडले. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांजे लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वसा म्हणलो तो आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपारांच्या सोडुणे 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकय थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केले. कोणी आमकां कामाक दवरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. कोणी आमकां कामाक दवरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणलो बरें तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मोळ्याचो धनी आपल्या मकदमाचो म्हणलो आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाणें जावन सुरू करना पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाणया लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयलें कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हणून तांणी चिंतलें पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपयाचें नाणें. तो घेवन दुनियाक पुरपुरून ते म्हणाले निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां. पूण आमी कर्कट्या वतान पडून दीसभर घोळ्ळ्याव जाल्यारय आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें आळे इश्टा तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाणया लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपलोय न्हय. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाण्या कामाक धरलेल्यांकी दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता. अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली
आनी जी कोण पयली आसात ती निमाणी जातली. आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आजचे वाचप आमकां इल्लें विशेष दिसूंक पुरो. पूण विशेषच हे वाचप कित्याक म्हळ्यार देवाचें काळीज कितें, बापाचें काळीज कितें, देव कसो चिंता, आमी कशें चिंती जाय, ताच्या विशयान ही वाचपां आमकां उजवाड फांक येतात. पळय, सगळें वाचप हांवें एक कन्क्लुजन दिवचें जाल्यार इट इज नथिंग बट एक्स्ट्रावेगंट लव ऑफ गॉड और जनरॉसिटी ऑफ गॉड. जनरॉसिटी म्हळ्यार देवाचें उदारपण. देवाचें उदारपण कोणायकी तोपूंक नजो. पळय, आज आमी पळयता सबार रिट्रीट टिमां आसात. सबार जाणां आपणाच्या चॅनलाद्वारे युट्यूबाद्वारे ही सुवार्थ प्रगट करतात. आमी एकामेकाक आमकां दोळ्यांक तोपूंक नजो. आमी एकामेकाक कित्याक तें चॅनल हें चॅनल म्हणना, आमी करचें काम सुमयाचें मिसांव. जर तर आमी सुमयाचें मिसांव म्हूण आमी करिना, आमचें प्रॉब्लेम हांगा आज आयकल्ल्या बरींच जाता. अशीर चिंतपाचें आमी देवाचें राज्य जोडिशी ना. हांवें सांगून भोवंक जायना, हांव फादर फ्रँकलीन म्हजे वरवीं व्हरतो प्रवाचक ना, म्हळ्यार म्हजे तितलो पिसो ह्या संवसारांत कोणीय ना. कित्याक आमी सगळ्यांनी करचें मिसांव सुमयाचें. आज जेजू आमकां प्रवाचकांक ही सुवार्थ प्रगट करच्यांक तांकां सगळ्यांक हे लिसांव शिकयता. ते लिसांव आमी समजल्यार खंडिती आमचे क्रिस्ती भावार्थाचे मिसांव आशिर्वादी जाता. पण आज हांव वांजेलात हांव तुमकां घेता, मागीर हांव वाचपाक येता. कित्याक म्हळ्यार जेजून शिसांक ही ओपार सांगली. ओपारींत गूढ अर्थ आसा. तुमी गेले त्या आयतारा आयकले बुक्षिनांतल्या साकराची ओपार. ह्या आयतारा जेजूची ओपार सर्गीचें राज्य कशें म्हूण येता. आनी त्या खातीर तो कितें सांगता, हांगा एक दाका मोळो सांगता. त्या दाका मोळ्यांत कामाक वो आपोवंक वेता. हांव तुमच्या खातीर ती वाचता. सर्गीचें राज्य अशें म्हूण येता. एकलो धनी आपल्या दाका मोळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हणून फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. आतां तो धनी देव जावन आसा, ह्या जेजू जावन आसा. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करन ताणें आपल्या दाका मोळ्यान तांकां कामाक धाडलें. पळया, तांकां सगळ्यांक सांगलें, तांणी अन्याय करूं ना. निमाणें उतर तुमी आयकतात. इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. कित्याक तुका आनी म्हाका उतर जाल्लें एका नाण्याक, आनी तें हांवें तुका दिलां. उरलेल्यांक दिवचें तें म्हजें उदारपण, तें तुका दोळ्याक तोपूंक नजो. तुवें जेलसी मसोर करूंक नजो. पळया, आज देवान म्हाका देणें दिलां, आनी एकल्याक देणें दिलां, लायकांक देणें दिलां. आज आमी कॉम्पिटिशना खातीर आमी मिसां करिना. कॉम्पिटिशना खातीर आमी आराधना करिना. कॉम्पिटिशना खातीर आमी रेत्यो दिना. आमी जर तर दिता ताजे वरून व्हरतें फेलियर आमच्या लायफाचें मिसावाचें दुसरें कितेंच ना. आमी कितें करता तें देवाचें उदारपण. आमी कितें करता तें देवाचें मिसाव म्हणल्यार लिसांव आयचें वाचप आमकां सांगून दिता. त्या खातीर तो कितें करता, सकाळीं वचून एका नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हूण तांकां निश्चित करून आपोवन हाडटा. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो. पळया, पयलें ताणें तांच्या कडेन मजुरेक सांगलें, ते आयले. 9 वरांक भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जाण ताका देखले. ताणें देखलें, तुमी म्हज्या दाका म्हणान कामाक वसा म्हणलो, हांव तुमकां फावो ती मजुरी दितलो. पण ताणें सांगूं ना कितले दिता म्हूण सांगूं ना. फावो ती मजुरी हांव दितलो. ते कामाक गेले. परत्यान दनपारांच्या चड उणें 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार. हाचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार, थोडे म्हणून बरो सुदेव म्हणटाले, आमकां मात्र अधिकार, आमी मात्र सलवासावाची परजा, आमी मात्र विसून काडलेली परजा. देव तांकां सांगता कितें गे म्हळ्यार, तुमी मात्र न्ही, तुमच्या उपरांत येवचे आसात. सबार फावटी तुमी आयकतात बायबलांत तुमी पळयतात जाल्यार अशें सांगता, तुमचे वरवीं पयलें कोण सर्गाक येतले, व्यभिचारी, नसते, या हे सकड. कित्याक म्हळ्यार ते परिवर्तन जातले. तुमी अहंकारान स्वार्थान परिवर्तन जायनात.
आज मनशाचो हांकार ताका नाश करता म्हणलो संदेश हांगा 12 वरां जावं पुरो 3 वरां जावं पुरो तो आपयता ताचे मिसांव निरंतर ताचे शिंतप तुजे शिंतप न्हय हाच्या पयल्या वाचपान आमकां जो उडास तो दिता कितें आमी पळोवया परत्यांनी 2 पराचे सोडून 12 वरार 3 वरार भायर गेलो शेकी पळया संजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेलो हाजो अर्थ कितें पळय ताच्या उजव्याक दाव्याक दोग सोर आसले एक सोर 5 वरांक आयलो तो म्हळ्यार अर्थ कितें गी म्हळ्यार त्या निमाण्या घडये जेजू आमकां बक्षिता त्या खातीर आज एकलो मरतना तो कसो मेलो म्हण आमी सांगीत पूण तो नाश जालो की तो पाड जालो की आमकां सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार तो त्या मुमेंटार पश्चातापावूंक पुरो आमकां गुर्तू ना ताचें काळीज त्या खातीर पयलीं आमी पळयता जुगात केल्ल्यांक मीस दिनातले आतां दिता कित्याक की म्हळ्यार कारण इतलेंच त्या घडये ताची स्थिती देव मात्र जाणा आमी जाणा आमी जाणाव त्या खातीर आमकां कोणाकय पनिशमेंट दिवची आमकां तें देवान करूंक ना आनी तो अधिकार आमकां ना सांते लागीं उबे आसलेले ताणें 5 वरांक आपयलें तुमी सगळे दीस रिकामे रावून कित्याक वेळ पाड करतात हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार वेळ भरती जाला वेळ पाड करनाकात आळशी जायनाकात आयते रावा खंयचे घडये देव तुमकां आपयतलो धनी तुमकां आपयतलो आनी एका रितीन हांवें हांगा सांगचें जाल्यार 9 वरांक आपोवंक पुरो 3 वरांक आपोवंक पुरो 5 वरांक आपोवंक पुरो कितें म्हळ्यार तूं पिडेंत थोडे दीस तुका मेळोवंक पुरो प्रायवंत जावन देवा लागीं वचोवंक पुरो तरणाटो आसतनाच वचोवंक पुरो कोणाक केदाळा आमकां कळीत ना आमी हांगा आसांव जाल्यार देवाच्या उदारपणा वरवीं आमी हांगा आसांव जाल्यार देवाच्या काकुळटी वरवीं आमी हांगा आसांव जाल्यार देवाच्या मोगा वरवीं आमचें म्हणल्यार हांगा कांयच ना मोगाच्यो भाव भयणीनो ते सांगतात 5 वरांचे मनीस आमकां कोणें कामाक दवरूंक ना आनी ताणें जाप दिली बरें तुमी म्हज्या दाका म्हळ्यार वचून कामाक लागा पण ह्या संवसारान कोण आपणाक सलवासाव ना ह्या लोकांक कीड म्हूण लेखतात देवाचो लोक न्हय म्हूण तांकां दुबळी म्हूण लेखतात तांकांय देव आपयता आनी मुखारचो सांगता सांज जाली हें गरजेचें सांज जाली आनी म्हळ्यार सोदुनी मकदामाक म्हणलो आळांक आपय तांची मजुरी दी आनी ताणें कितें केलें निमाणें तो सुरू करना पयल्या पर्यंत ताणें दिली तवळ 5 वरार कामाक धरलेले मुखार आयले ताणें कितें केलें तांकां 1 रुपया म्हळ्यार आतां आमची मजुरी 450 जाल्यार चिंत्या 500 रुपया दिले कोणाक 5 वरांक आयिल्ल्याक ताज्या उपरांत पयल्या कामाक धरलेली सर्ती आयली आपणाक चड मेळटले म्हणून तांणी चिंतलें हांकां 500 म्हळ्यार आमगेलें चड मेळटले आनी जण एकल्याक मेळ्ळें 1 रुपयाचें नाणें ते घेवन धन्याक पुरपुरोवंक लागले म्हळ्यार इस्रायल परजा देवा पुरपुरोवंक लागले थोड्यांचे एक पिडा आसा कॅन्सर HIV AIDS या कोविडा बरी पिडा पुरपुरे देवाक विरोध पुरपुरचे आमी म्हणटा मर्मरींग असं आमचे हर एकल्याचे प्रॉब्लेम हे कितली जाणां आमी पुरपुरता आनी ते पुरपुरोवंक लागले कितें म्हणून निमाण्या कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें काम मात्र केलां पूण आमी कर्कट्या वतान पडून दिसभर घडल्या जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली मोसोर आयलो सालवासावाच्या मिसावान मोसोर आसोंक नजो आमकां DSCC कॉम्पिटिशन ना कोणेंय म्हाका विचारलें आसा हांव तुमच्या कडेन सीदा सांगता तुज्या DSCC भास कन्नडाने तूं कोंकणींत बरो सरमावांनी दिताय मिसां करताय म्हूण म्हाका विचारलें ताका हांवें म्हळें कोंकणी खातीर या कन्नडा खातीर तामिळा खातीर मल्याळमा खातीर हिंदी खातीर इंग्लिशा खातीर हांव पाद्र्याप जावंक ना हांव पाद्र्याप जाल्लो क्रिस्ता खातीर म्हजे मिसांव क्रिस्ताक म्हाका उडास आसा हांव एक फावटी हांगा सैप्रासाक वेतना एका हप्त्यांत थंयच्यान सिंगळा पाद्र्याप श्रीलंकाचो येवंक ना हांवें सिंगळा भाशेंत मीस सांगूंक तयार करना थंय आसल्या श्रीलंकाच्या सिस्टर लागीं शिकोवन हांवें दिवंक प्रयत्न केलें हांव प्रयत्न करता म्हज्या सुवार्थेन म्हाका भासो जाय कितल्यो भासो म्हाका शिकोवंक जातात कित्याक आमचे मिसांव कोणा खातीर क्रिस्ता खातीर हांगा कितें फेलियर त्या लोकांचें कितें फेलियर आमचें न्ही म्हळ्यार निमाण्या कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वर मात्र काम केलें साम पुरो आमी हांगा कोणी हांवें परत तुमकां सांगता आमकां कॉम्पिटिशनाक नांव आमी कोणी वर्ते न्हय आमी सबार जाणांनी सांगचें आसा सबार जाणांक एक पिशेपण आसा प्रिचारा फाटल्यान धांवचें प्रवाचका फाटल्यान धांवचें व्यक्ती फाटल्यान धांवचें धांवनाकात धांवना क्रिस्ता फाटल्यान आमी धांवया फ्रँकलिना फाटल्यान धांवची गरज ना जेजू फाटल्यान आमी धांवया आज देव हे लिसांव म्हाकाय शिकयता तुमकांय शिकयता सांगता
तवळ दुनियान तांच्या मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें कित्याक पुरपुरतात कितलोसो लोक आज पुरपुरोन जियेतात पळय मगोच्यो भाव भयणीनो तुका हांवें अन्याय करूंक ना देव अन्याय करना देवान म्हाकाय अन्याय करूंक ना कोणाकय अन्याय करूंक ना दिसाक 1 रुपया नाण्य लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपलोय न्ही आतां घे तुजी मजुरी आनी चल तुका दिल्ले तितली हांवें निमाण्या कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी देवाच्या कुशेक आमी विरोध वेचे नाका आज आमचे समस्या कितें म्हळ्यार आमी देवाची खुशी समजना जेजू बापाची खुशी समजलो जेजू म्हणूंक लागलो बापाक मिसळोवचें काम म्हळ्यार बापाची खुशी समजोवचें पवित्र सभेची खुशी आमी समजोवची क्रिस्ताची खुशी आमी समजोवची त्या खातीर आतां घे तुजी मजुरी आनी चल तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें म्हज्या कुरपेचेर म्हाका अधिकार ना कितें म्हाका म्हज्या मोगाचेर म्हाका अधिकार ना कितें हांवें दाखोवच्या काकुळटीचेर म्हाका अधिकार ना कितें ती म्हजी खुशी त्या खातीर आमी कितें मागत जाय आमी कोणायक वायट मागचें न्ही ती नाश जावन येवचें मागचें न्ही कोणा विशयान नेगेटीव चिंतचें न्ही आमी सगळ्यां खातीर मागो जाय तांच्या बरेपणा खातीर मागो जाय ताणें कितेंय दुखयलां जावंक पुरो ताणें कितेंय आमकां मान हानी म्हणटा आमी आमच्या विशयान ह्युमिलिएशन केलां अपमान केला जावंक पुरो कितेंच आमी राग मोतीन दवरचो न्ही उदारपण उदारी आमी जाय जय त्या खातीर देव सांगता म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता पळय देवाचें उदारपण आमच्या दोळ्यांक तोपूंक नजो अशें जीं कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली जीं कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली तर आयच्या पयल्या वाचपाचें थोडो नियाळ हांव तुमकां दिवंक आशेतां इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें 6, 7, 8, 9 4 वळी 50 आनी 5 स्वर सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा पळय सर्वेस्पर आतां आमकां ताज्या पुताकच दिला ताका सोदा तो मेळटा आनी ताका उलो मारा खोटो मनीस आपली वाट सांडू पण आमी कितें करी जाय आज पयल्या त्या आमच्या तिसऱ्या वाचपांत वांजेलांत आयकलें खोटेपण आमकां नाका खोटेपण आसलो मनीस केदाळे डिसलायक ताका तांचे लायक ना लायफांत खोटो मनीस आसलो मनीस नेगेटीव चिंता त्या खातीर खोटो मनीस आपली वाट सांडू आज म्हाका सलवासांव तुमकां सलवासांव जाय आमी खोटेपण सांडी जाय आनी नश्ट मनीस आपली नश्टी चिंतना सांडू सोडा पण आज आमी चिंतपा वरवीं अस्कत जाता पिडेस्त जाता मरण येता आमचें शिंतप आमचें टेन्शन सुरू जाता चिंतपा वरवीं तो नश्ट जाता सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पर अशी फाटीं येवं तर आज आमी सर्वेस्पर अशी फाटीं येया लेट अस कम बॅक टू द लॉर्ड आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताजे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें देवा कडेन आसा भरपूर बोगसाणें म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही ऐका वांजेलोसो संदेश इसाइया प्रवादीचें उतर संपूर्ण जाता ताजें उदारपण त्या खातीर देव उदार देव दयाळ देव कुरपाळ कृपाळ मोगाळ काकुळटो म्हजी चिंतपा तुमची चिंतपा न्ही म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर जितले मोळो पृथ्वे तावन वयर आसा तितले म्हजो वांटो तुमच्या वाटांत तावन वयर आसा बियॉन्ड बॉर्डर्स देर इज नो बॉर्डर आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतपा वरवीं वयर जावन आसात पळया ताचो वांटो आमी समजो जाय ताची चिंतपा आमी समजो जाय आमच्या अशीर मनोभावांत आमी जिवचें न्ही अशीरपण सोडून आमी ब्रॉड मायंडेडनेस म्हळ्यार देवांची शबरी आमी चिंती जाय म्हूण आमकां उलो दिता हाचे अंतर्गीत श्लोक आमी आयकलो आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सर्वेस्पर लागींच आसा त्या खातीर आमचे मागणें तो आयकता उदारपण तो आमचे थंय दाखयता आमी आमकांच ताज्या कुशा प्रमाणे आमी ताका ओपोवन दिता ना आनी तो त्या किर्तनांत आमी आयकलें तो दयाळ तो काकुळदार तो प्रिती मोगान भरलोलो ताज्यो वाटो सगळ्यो नितीवंत ताजी कर्ण्यो दयाळ आनी तो उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक तो लागींच आसा अशें दुसरें वाचप सांव पावलो ही दोन्ही वाचपा समजलो व्यक्ती आनी हे सारांश म्हूण सांगीत आनी एका रितीन तो सांगता पळय जशें आदी तशें आतां हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरू क्रिस्ताक महिमा जातली ही पातयेणी म्हाका सदांच आसा म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मरचें म्हळ्यार फायदो तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूं म्हाका संद्रप जाता जाल्ल्यान खंयचें विसून काडचें म्हूण म्हाका कळना पण वांचचेय म्हाका फायदो मरचेय म्हाका फायदो वाचल्यार क्रिस्ता खातीर मेल्यार क्रिस्त सांगाता त्या खातीर क्रिस्ताक समजलो क्रिस्ताची खुशी ताणें केल्ली
आता तो सांगता हांवें एक प्रॉब्लेमान पडला कितें म्हळ्यार खंयचे विसून काडचें समजना न्ही जाकी दोनी कुशीन वाड्स जाता एक वाटेन जिवन संपोवंक आनी क्रिस्त सांगता आसूंक हांव आशेता जिवन संपोवंक म्हळ्यार ह्या संवसारांत येवचे कश्ट हे आमकां आवडनो हे सगळे आमी जैतेवन जावंक आसा एक वाटेन जीवन संपोवंक आनी क्रिस्त सांगता आसूंक हांव आशेता आनी हें कितल्याकी चड बरें पूण दुसऱ्या वाटेन हांवें वाचून वचचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें म्हळ्यार वाचून तुमच्या हतीक चड गरजेचें कित्याक म्हळ्यार तुमकां हांवें मिसांव शिकोवन दिवंक आसा तुमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं कशें भाव भयणीनो तर क्रिस्ताची सुवार्थ आज आमी आयकली वांजेलाचें वाचप पयल्या वाचप आनी दुसऱ्या वाचप तर आमची जिणी क्रिस्ताचे सुवार्थेक फावो जाल्ली जावं आमचे असले सर अनकर पयसो सोदी आमचे उणेपणो ल्हान मोनो ते सगळे पयसो सोद आमी देवा बरी उदारी जावंक उदारपणान देवाचपणान प्रामाणीकपणान कलतेपणान ल्हानविकायेन बोळेपणान दीनपणान आमकां तूं बरो सोमया म्हणून आमी मागया आनी आमी हे सुवार्थेचे आशिर्वाद जावन आमी गूण जावया एक घडी बुरदोळे दंबून आज आमी मागया आज आमी सबार पावटी पुरपुरतांव गुणगुणतांव मुणमुणतांव आमच्या चित्ता प्रमाणे देवाक आमी समजतांव आमच्या वाट्या प्रमाणे आमच्या वाटेन देवान येजयपणू आमी आशेतांव पण आज आमकां मेळ्ळें लिसांव आमच्या मिसावांत देवाच्या चिंतपा प्रमाणे देवाच्या वाटे प्रमाणे देवाच्या उदारपणा प्रमाणे आमी उदार जावंक आसा आमचे ते अशें उणेपणू आमी सबार पावटी एकामेका मजत दिनासतना आदार दिनासतना जियेवन आसांव हें उणेपण आमकां बुकशी म्हूण मागया कितलेशे पावटी बरें करूंक साद जाता हांवें बरें करूंक ना म्हजें उणेपण म्हजें अस्कतकाये वरवीं हांव पडलां हांव म्हजें भुरगीं म्हजीं भुरगीं बाळां म्हजें कुटुंब म्हजें भाट म्हूण मात्र चिंतलां ल्हान क्रिस्तांव समुदायान हांवें बरें मोन दाखोवंक ना पिरगस कुटुंबान बरें मोन दाखोवंक ना म्हज्या कुटुंबा सत सांबारा लागीं बरें मोन दाखोवंक ना हांवें जिवच्या कम्युनिटीन बरें मोन दाखोवंक ना जेजू म्हाका अस्कत्या तूं बक्षी आज तुवें दिल्लें लिसांव घेवन नवी रचना जावंक अभिशेक कर आज म्हजें काळीज नवें कर हाज्या द्वारी म्हाका आयिल्लें म्हज्या उदारपणो दाखयनातल्या द्वारी म्हाका आयिल्ली पिडा शिडा गूण कर तर मोगाचे भाव भयणीनो आमचे कूड आत्म मोत अभिशेक जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायता अनकर बंदपस बंदोडो पिडा शिडा तुमच्या कुडीत हांव सोडून वचूं दिता अशा ह्या वाचपा प्रमाणे देवाचें उदारपण कलतेपण आमकां लाभूं दी आनी अन्याय करनासतना आमी न्यायनिती जिवंक आमकां बोळ मेळोवं दी आमचें कितें उणेपण आसा देवा बक्षी आमच्या तकलेतान पांया पर्यंत तुज्या नांवाची सकत देंवन येवं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव फरमायता सगळ्या राष्ट्रांचेर आशिर्वाद देंवन येवं दी ग्रेस्त राष्ट्रां दुबळी राष्ट्रां मजत दिवंक आमी दुबळ्या धाकट्यांक आदार जावंक आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता आमेन आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी आतां करुया एकाच देवाक सत मानता सर पदवेदार बाप तो स्वर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपसल्लो खरो देव तो देवातां जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गांतां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला
जिव्यांची आणि मेल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवडकेक शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता ताव निपसला बापा आणि पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापल्या पवित्र सभेक सतमानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, जेजून आमकां सांगला मागा तुमकां मेळटलें, बोडया तुमकां उक्तें जातलें आनी बापू कितेंय मागल्यार आमकां तो दिता. बाप आमचो मोग करता. तर आतां आमी आमच्यो गरजो देवा बापा समोर उबारुया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांक, पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक आपले आदर्श जिणेद्वारी तुजी बरी खबर सर लोकांक परगट करूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारभाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तांणी परजेच्या बरेपणाक कळनासतना वावुरशे तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे भवारी पोटाक काण नासतना कश्टांच्या भाव भयणी थंय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच काण बिबाडिना जावच्याक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्हय, बगार पेलाच्या उदारगते पासत म्हूण वळखून हे दिशेन कार्याळ जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंताक तुका आमी समर्पिता. तांकां तूं बरे भलायकेन सांबाळ. तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर आसल्या आमी समेस्तांनी दिसपट्टे जिणयेंत खरी विसवण करून तुज्या राजा खातीर सदांच जियेशे कर. आमी एकामेकाचे गरजेंत सदांच पावोन माया मोगान कुटुंबान जिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. विशेष मोपान ह्या कोविड-19 तावन संवसाराक आमच्या कुटुंबांक देवान राखच्या खातीर आनी जी कितें ते सव आमचे लागीं आसात ती समर्पून एक घडी बोर मावून कोणी मागया. सर्वेस्पर बापा, अगणित काकुळदारा तूं आमचो मोग करताय. त्या मोगाचो उपकार जावन तुवें जेजूक आमच्या खातीर पाठयलोय. त्या जेजूच्या नांवी आमी जे कितें मागता तें तूं आमकां फावो करताय, कित्याक तूं आमचो मोग करताय. आज आमी उसारली आनी उसारूंक जायनातली सर त्या सावां बेसावांनी बरो आनी आमच्या कुटुंबाच्या मिसांव आशिर्वादीत कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
तुझ्या भाव भयणीनं म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र बच्चा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बाबा तुझ्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून तुझ्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानताव. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागताव तुझ्या पुत्र जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. फतकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादावन जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून ससण्याच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससण्याचे जिवीत आमकां दिले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा करोसु तूं पवित्र तुळस सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमीत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीत घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीत मनशा बसत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावटतो सो गोट पर गोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत सोंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतेल्या आमा सुमेस्तांका पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, फ्रांसीस आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जागी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्त तांकां तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती भगेवन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वनंदने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळी जीवनाका पहिल्यान ती सुभागी. सम्याक तुमचे पृथ्वीचे म्हाका पवना पूण तुज्या उदरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. तुमच्या
बरो गवळी जेजू आमच्या काळजांत आयला. आत्मीक रुपी ताका आमी सेवला. शताधिपतीन सांगलें एकच एक उतर सांग सुम्या म्हजो साकोर बरो जातलो. बरो करसो देव तो जावन आसा. आज आमच्या कुडी भितर आसची पिडा शिडा गूण कर मतीक समाधान ताणें ह्या येवकरिस्ताद्वारे आमकां दिलां. त्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. ह्या कश्टांच्या काळारी आमकां हें येवकरिस्तीक बलिदान भेटोवंक ताणें फावो केला. त्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवया. ताजें उतर आमकां नितळ करता आनी येवकरिस्त आमकां पेकोवन दिता. जेजू म्हज्या कुडींतली पिडा शिडा मोतींतल्यो राटावळ्यो सर्व तुका समर्पिता. हें येवकरिस्त जावं दी म्हाका आत्मीक बोवळो ह्या संवसाराच्या म्हज्या पयणार म्हाका जावं दी तें आत्मीक सकत. म्हज्या भितर आसली अस्कतकाय सर्व पयस करून तुज्या ह्या येवकरिस्ती बलिदानान म्हाका तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगडाप तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. वंदन तुका सुमया जेजू. मान तुका सुमया जेजू. वखणी तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी दोनी आमचे हात उबारून काळजा तावन सुम्याक अर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्वर बाबा तुझे आशीर्वाद भुरग्यांचेर संवसाराचेर देवून येवं दी. कोविडा तावन तूं राग पॉझिटिव्ह जाली नेगेटिव्ह जावं दिता. ना समाधानाच्या कुटुंबात समाधान देवून येवं दी. शांती देवून येवं दी. कुडीची मोतीची भलायकी तूं फावो कर जेजू. सगळ्या संवसारार तुझ्या राजाचे आशीर्वाद वळोवन दी. अंधकार बंदपस बंदोडा पिडा शिडा तुटोवन पडोवन दीत. आमच्या कुटुंबां बुडवून जावं दिता. भलायकेन भरून दिता. टच लॉर्ड, ब्लेस लॉर्ड, हील लॉर्ड, नॉइंट लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बाबा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमच्या असत्कायेक लागून परतून परतून आमी पडतावन तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणयेचे सालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तकली बागावन ह्या येवकरिस्ती बलिदानाच्या आशीर्वाद आमी जोडून घेवया. सर्व उजवणेचो देव तुमकां आपलो आशीर्वाद दिवं आनी आपले सवस्तकायेन तुमचें जिवीत भरूं. सूर आकांतांतली तो तुमकां वाठाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थीर करूं. भावार्थान भरोशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारान तुमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादीक करून ससनाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वसून या. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडका.